खण प्रश्नाचेर सुप्रीम कोर्टान दिल्लो निर्णय आमकां लागना। सर्वोच्च न्यायालया परस संसद व्हडली। प्रधानमंत्र्याक सांगून कायद्यात बदल करचो पडटलो। बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान दिल्ली वचून थेट सुप्रीम कोर्टाकच आव्हान दिले। रामलीला मैदानाचेर सुरू आशिल्ल्या ह्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिसा गोयचे आमदार आनी मंत्री खण अवलंबितांचे माचयेर उलयले। MMDR कायद्यात दुरुस्ती करून गोंयच्यो खणी सुरू करच्यो हे मागणे खातीर खण अवलंबितांनी दिल्ली सुरू केल्ल्या आंदोलनाचो दुसरो दीस। मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार दिगंबर कामत, दीपक पावसकार, चर्चिल आलेमाव, प्रसाद गांवकार, माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, फ्रांसीस सार्दिन हांचे बरोबर शिवसेनेचो महाराष्ट्राचो खासदार संजय रावताने आंदोलकांची भेट घेतली। लोकसभा बंद पडल्यानंतर प्रश्न सुटणार असेल तर 10 दिवस बंद पडा। मी म्हणतो गोवा बंद करा लोकांना। गोव्याला जर तुम्ही थोडंसं टाईट केलं, गोवा काय फक्त टुरिझमसाठी नाहीये, आहे लोकांना मजा मागायला लोक गोव्याला येतात। त्यांना जरा तुमचे प्रश्न कळू द्या। एक दिवस जरा एअरपोर्ट जाम करा। तिकडे महाराष्ट्रामध्ये आम्ही जाम करतो। आम्ही तुमच्या वांगडा आसा म्हणून हेच सांगपाक आयला। हांगा कसले राजकारण नसताना आम्ही 40 आमदार तुमच्या खातीर वावुरतले आणि हे जे आता इलेक्शनाच्यो काय गडबड आशिल्ल्यो त्या इलेक्शनाचे ते रिझल्ट काल डिक्लेअर झाले, पण आता पुढे कसे वचपाचे प्रत्येक मायनिंग डिपेंडंट एरियाचे आमदाराक प्रयत्न करचो पडटलो की हे विषय पुढे खंय तरी कॉन्क्रीट सोल्युशनाचेर फुडें व्हरूंक जाय। त्याच्यातला हांव एक मनीस आसतलो जे खंय म्हाजे मतदारसंघाच्या लोकांक बी त्रास जाला। मायनिंग ज्या दिसाच्यान बंद जाला त्या दिसाच्यान आमच्या लोकांक भरपूर त्रास जाला। लोकांक जॉब सिक्युरिटी ना, लोक आयज विचार करतात की फुडाराक कितें जातलें। पयर बी हांवें स्टेटमेंट केलें की गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट ते डिसिजन जावपाची गरज आहा। हें हांव केन्ना चड उलयना, तेका पूण खबर आहा हांव म्हाज्या मनान कितें आसता तो एकूच की लोकांचो रोजगारचो प्रश्न, लोकांचो मायनिंगाचो प्रश्न आनी लोकांचे मायनिंग डिपेंडंट आसूं, ट्रकवाले आसूं। आज आमचे उसगांवच्या परिसरात गेले ट्रकवाले आमचे दुकानवाले सांगतात की कांयच गिरायक जायना म्हणून। तो कायदो सुप्रीम कोर्टान दिला तो आमकां चलपाचो ना। तुमच्यांनी फकत प्रायम मिनिस्टर सांगून पार्लमेंटान एक अमेंडमेंट पास करपाक जाता आनी सुप्रीम कोर्टान जे कितें केल्लें आसा ताका ओवररूल करपाक फकत पार्लमेंट जबाबदार आसता। कित्याक पार्लमेंट म्हणटा तो रुलर, कोर्ट म्हणटा तो जजमेंट दिवपी। साखळे जेन्ना तुमची मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेक उलयता आसतना हांव सांगिल्लें की तुमी जर दिल्लीक गेले जाल्यार आमचो पूर्ण तेंको तुमकां आसतलो। हांव गिरीश आमी कितलो जाण आयिल्ले ते पूर्ण तेंको तुमकां आसतलो आनी गरज पडल्यार तुमी उलो मारलो जाल्यार आमी दिल्लीक येतले किंवा थंय सांगता थंय येवपाक आमी तयार आहा। गोंयकार भावानो भयणी, या रामलीला मैदानाचेर रामलीला जाता। दर वर्सा तो कार्यक्रम हांगा जाता। ह्या सुवातेचेर करपाक जाय। पण रावण कोण, कोणाचें नांव घेवपाची गरज ना, परंतु रावणच्या रुपान जे तुमचें जे संकट उबें जालां त्या संकटाच्या रुपान हो रावण आमच्या समोर उबो जाल्लो। हे संकट दूर करप म्हणजेच रावणाचें दहन करप।